हांव वाळपयच्या हायर सेकंडरीच्यान एकदा पालक शिक्षक संघाचो वतीन हांव उलयतां. आमी गेली आठवड्यांतच एकदां म्हटलेलें की आमची बिल्डींग सामकी डेंजरस आसा, मातशें बेगीन सरकारान लक्ष घालचें. पण आयज अकस्मात सकाळी ते भुरग्याचेर बारीकशे कुडके पडपाक लागले आनी पट्ट चालू आसा. ते भुरग्याचेर तरी बरें ते तकलेर पडोंक ना म्हणून हांवें हो विशय बाबा कडेन पावयला. बाबान तेजेर हे जाल्या उपरांत आपण एकदां लक्ष करता अशें म्हटलां. तरी पण आयज परत हांव एकदां सांगूंक शकता आमची असेंब्ली चालू आसा. बाबान आनी एकदां ते असेंब्लीन हायलायट करचे आमचे हायर सेकंडरीचो विशय. कालूच मॅडमीन म्हटलां की फूल 101 आमच्या प्रायमरी स्कुलाची परिस्थिती हांगासर गंभीर आसा. तशीच म्हाका दिसता ही सगळ्यांत चड गंभीर परिस्थिती आसा ती आमच्या वाळपय गव्हर्मेंट हायर सेकंडरीची. हांवें हो विशय आसा तो बेगींतल्या बेगीन आमच्या असेंब्ली चालू आसा. असेंब्ली घालचो मुख्यमंत्रीच्या ताका सांगचें तेंच्यांनी कितें म्हणून की आमची जी हायर सेकंडरी आसा आनी एकूच हायर सेकंडरी गव्हर्मेंट आसा आमची आनी ती आमच्या सर्वंत 70 ते आमच्या गरिबाच्या भुरग्यां खातीर उपयोग आसा. ताका लागून हांवें बेगींतल्या बेगीन हांवें सरकारा कडेन मागणी करता की जी आमची शाळा आमची हायर सेकंडरी ती सामकी मोडपाक पावल्या ती बेगींतल्या बेगीन ती मोडून नवीन परत बांदची अशें सरकारा कडेन हांव मागता. आनी सगळे पेरंट्सांची आमकां हे आसा की आमी जर ती बेगींतल्या बेगीन रिपेरींग घेना आमी आमच्या भुरग्याचे भवितव्य आमकां भंय दिसता हाडपाक. आमी कितें आमकां निर्णय घेवचो अशें सगळे जाण पालक जेन्ना आमकां म्हणटा आमकां बी दिसता की फाल्यां ते ही जबाबदारी आमी सगळ्यांनी घेवची की पालक सुद्दां आतां भियेला की आपल्या भुरग्याक हांगा धाडपाक. ह्या खंयच्या टायमार कितें आमकां दिसता सगळे कडेन आतां कुडके आमकां सगळे लोकांना भितरली दिसपाक लागले पडटा. आयज सकाळी एक्सिडेंट जर स्पर्धे तकलेर पडलेलो आयज एक्सिडेंट घडपाचो. हेका लागून हांवें बाबा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की तेणी परत आमच्या आयज हेतून आमच्या असेंब्लीन ह्यो आमचो हायर सेकंडरीचो मुख्यमंत्रीच्या निर्देशान हाडूचे की आमची तुम्ही तोंडी उलयला विश्वजित राणे कडेन काय एप्लिकेशन दिला? आमी तोंडी उलयला आनी जी आमची फायल आसा ती आमची डायरेक्ट पणजी आमच्या PWD खात्यांत पडलेली आसा. ती फायल तशेंच हांवें सांगला पळय तेणे आपण लक्ष घालता म्हणून सांगला. तरी पण आयज सकाळी जो एक्सिडेंट पळयल्यार अशें दिसता की हे डेंजरस जालां, भयंकर डेंजरस जालां. भुरग्याचे भाऊ बापूय आतां परत मिटींग घेवया म्हणटा आनी कितें करूया म्हणटा. पण म्हाजें इतकेंच गव्हर्मेंटाक सांगणें आमच्या सेवा कडेन की हे शिक्षण खातें तेंच्या कडेन आसा त्यांनी खूब लक्ष घालचें. प्रत्येक आपल्या MLAक सांगचें की शाळेक खंयच्योय शाळा कितें जाल्या त्यो आयज शाळा प्रायमरीच्यो 10 भुरगीं आहा त्यो आयज रिपेरींग जाल्यो आसा. सगळी रिपेरींग जाल्या. हायर सेकंडरीत कित्याक रिपेरींग जावना असो पालकाचो एक प्रश्न आसा. ही एक 550 भुरग्याचे भवितव्य ह्या बिल्डिंगीच्या सकयल आसा बसता सकयल. फाल्यां येदा कधी कितें जालें जाल्यार हेका कोण जबाबदार आसतलो हे पालक अशें आमकां प्रश्न करता. आमकां असो भंय जाला आतां. आणि आमच्या क्लासीन आज एक रिपोर्ट कालूच रिपेर सकाळी केला. एक बोर्ड आसलो तो सामको गेल्लो वायरी सकयल लोमताले. आमी जे बेंचार बसतात ते सायडीन बेंचारच वायरी लोमताले. कालूच ते आमी जेन्ना कंप्लेंट केली हेडमास्टराक तेन्नाच ते सारकें केला. ते बीन म्हटल्यार 2-3 सांगूंक आसा आमी कंप्लेंट केला. आनी आयजूय आमी सांगलेलें तेजे वयर पडला आमचे सायडीन मातशें चुकलां आमी ते बीन सांगलेलें आमी. पूण तेजेर एक्शन काय घेतली वचोंक ना. सो सरकारान आमी हेल्प सांगता की आमचे हायर सेकंडरी सारकी करपाचें. कित्याक सांग कंडिशन खूब वायट जाल्लेली आसा. तुमी पळोवंक शकतात की हायर सेकंडरी खूब पयलींची कितें भितून न्यू म्हटल्यार अशें रिपेर जावंक ना. सो बेगिनच की एक्शन घेवची हायर सेकंडरी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.